डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आहा. आमकां न्ही स्टार्टींग तुमचे सुरवातीक तुमच्या बद्दल तुमची थोडी आमकां म्हायती जाय म्हणल्यार डिटेल्स आयकूंक जाय ब्रीफ तुमच्या बद्दल. हय. तुमचें बालपण, स्कूल लायफ, कॉलेज लायफ आमकां आयकूंक जाय. हय. नमस्कार. म्हाजें बालपण हें सगळें फोंड्यांत गेलां. म्हणजे हांव व्हडलो जाला तो हांगाच रावन. दुसरें म्हणजे म्हजें स्कूल जें आसा प्रायमरी स्कुलींग केजी ते प्रायमरी हें सगळें हांगा फोंड्यांत जालां. GVM स्कूल हांगा. आनी मागीर फर्स्ट टू फोर्थ GVMसान प्रायमरी स्कुलान. आनी फिफ्थ टू 10th मागीर आल्मेदा हाय स्कूल हांगा जाल्लें आसा. आनी मागीरचें जें शिक्षण आसा 11th-12th तें हांवें आर्यन्स मुश्टीफंड आर्यन हायर सेकंडरी स्कूल पणजे हांगा केल्लें आसा. तुमचे तुमी धाकटे आसतना शिकताना शिकपाक हुशार आसले, टॉप रँकर कशें कितें आसलें शिकपाचे दृश्टीन? शिकपाक हांव टॉप रँकरूच आशिल्लो. हुशार म्हणपा जाता. टॉप रँकर म्हळ्यार एक टॉप 3, टॉप 5 असो आसतालो स्कुलान. आनी मागिरूय हाय स्कुलान म्हणजे असो टॉप 10 असो आसतालो. मागीर तुमी स्पोर्ट्सान कल्चरल एक्टिविटीज काय पार्टिसिपेट जाताले काय कितें आसलें? हय, हय. स्पोर्ट्सान म्हळ्यार म्हाका स्पेसिफिकली चॅस ह्या स्पोर्ट्सान एक आवड निर्माण जाली म्हणटा ती 6th स्टँडर्डाक आसतना. सो 2008 कितें जालें की एक विंटर कॅम्प आयोजीत केल्लो पॅरंट टिचर एसोसिएशनान आमच्या स्कुलाच्या. सो तांणी एक विंटर कॅम्प दवरिल्लो चॅस ह्या स्पोर्ट्सान हांवें तातूंत सहभाग घेतिल्लो. आनी तांणी म्हाका टुर्नामेंट खेळयलो आनी ते टुर्नामेंट खेळून म्हाका एक आवड निर्माण जाली. त्या आवडी अनुसार मागीर हांवें फुडें वचून एक कोचिंग प्रोफेशनल कोचिंग म्हणटा तें सुरू केलें चॅसान. अमोग नामशीकर हांचे कडेन घेवपाक सुरू केलें. आनी ते कोचिंगान म्हाका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आनी ताका लागून मागीर हांवें टुर्नामेंट खेळपाक सुरू केले चॅसाचे. जशे स्टेट लेवल, तालुका लेवल अशे मागीर इंटर स्कूल टुर्नामेंट्स अशे वेगवेगळे तरेचे टुर्नामेंट खेळ्ळो हांव. आनी त्या टुर्नामेंटान म्हाका म्हणजे अशे बरे प्रतिसाद मेळ्ळो. अशे जे तालुका लेवल टुर्नामेंट जाताले तातूंत टॉप 10 टॉप 15 येवप. आनी मागीर 2011 फिडे रेटींग टुर्नामेंट जालो जो गोंयांतलो पयलो आशिल्लो फिडे रेटींग टुर्नामेंट. ताच्या पयलीं फिडे रेटींग टुर्नामेंट म्हणटा ते गोंयांत जायनाशिल्ले. सो तो पयलो टुर्नामेंट जो जालो तातूंतय म्हाका एक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आनी म्हणजे ती जर्नी म्हजी अशी कंटिन्यू उरली चॅसाची अप टू 11th-12th. ताच्या मागीर मातशें कमी केलें खेळ. म्हणल्यार तुमी एक्चुअली चड चॅसानूच आसले, बाकीचे चड नासले. जशे ना. थोडे जाणां पयलीं क्रिकेट खेळटाले किंवा हय. बाकीचे खेळ. हय. ना क्रिकेटान म्हळ्यार कितें एक हॉबी म्हणून फ्रेंड्सां बरोबर खेळप किंवा बाकीचे टेबल टेनीस आसा हें फ्रेंड्सां बरोबर खेळप. पूण अशें प्रोफेशनल लेवलाचेर चॅस खेळिल्लो आसा. ओके. आनी मागीर एक हायर सेकंडरी लेवलचो कॉलेजीचो एक्सपिरियन्स तुमचो कसो कितें आसलो? हायर सेकंडरी म्हजी मुश्टीफंड आर्यन्स हांगा गेली. थंय कितें आशिल्लें की तें एक डेडिकेटेड सेंटर फॉर IIT, JEE आनी मेडिकल हाका लागून आशिल्लें. सो म्हजो ध्येय आशिल्लो की हांव मेडिकलाक वतलों म्हणून. त्या दृश्टिकोणांतल्यान हांवें थंय एडमिशन घेतिल्लें. सो थंय मेन फोकस स्टडी उरताली. म्हणजे इवन संडे सुद्दां क्लासीस घेवप जाताल्यो. त्या प्रमाणे सामकी डेडिकेटेड स्टडी जावन को करिक्युलर एक्टिविटीज मातश्यो फाटीं उरल्यो म्हज्यो. आनी म्हणजे बरें तयार जालो हांव आनी मेडिकलाची एग्जाम दिली, नीट दिली, बाकीचे कितें एग्जाम्स ज्यो जाल्ल्यो AFMC त्यो सगळ्यो दिवप जाल्यो म्हज्यो. आनी म्हणजे डेंटलाक मेळटालें म्हाका. क्लियर जाल्लो बरो स्कोर आयिल्लो पूण मेडिकलाक मेळनाशिल्लें. मागीर हांवें रशिया हांगा एडमिशन घेतलें मेडिकलाक आनी हांव थंय गेलो 2015 आनी थंय वतकीच पूण म्हाका कशें जालें की थंयचे जे हॉस्टेल जे आशिल्ले ते एकदम बरे परिस्थितीन आशिल्ली. हॉस्टेलाची मातशी वर्स्ट कंडिशन आशिल्ली. ताका लागून म्हाका सोडून येवचो पडलो. आनी सोडून हांव हांगा आयलो आनी हांगा येवन परत मागीर दुसरे वर्सा म्हाका परत दिवची पडली नीट बी. आनी आन्सर केली मागीर तुमी हांवें. दोनदा आन्सर केली नीट? दोनदा आन्सर केली नीट. एक्चुअली 3दा आन्सर केली. कितें जालें की 2016 पेपर लीक जालो निटाचो. हां. आनी ताका लागून कितें जालें की तांच्यांनी ऑगस्टान परत घेतली. हां. जी मेन घेतिल्ली ती. आनी 3दा आन्सर करप जाली म्हजी नीट. आनी तशें करून मागीर म्हाका म्हणजे तेन्नाय बी डेंटलाक मेळटालें एडमिशन पूण मेडिकलाक मेळनाशिल्लें. मागीर असो विचार केलो की आयुर्वेदाक कित्याक घेवचें न्ही एडमिशन.
म्हाज्या आवयन म्हाका सांगलें. तेन्ना तकलेन येयलें, पयलीं तुमच्या तकलेन ना, नासलें. ना, ना. आयुर्वेद म्हळ्यार म्हाका पयलीं खबर नाशिल्लें कितें म्हणटा तें. किंवा आयुर्वेदाची चिकित्सा पद्दती कितें आसता. म्हाका फक्त आयुर्वेद म्हळ्यार जडीबुटी अशें म्हाका एक समज आशिल्लो. पूण ताज्या व्यतिरिक्त आयुर्वेद म्हळ्यार कितलो खोल विशय आसपाक शकता हाच्या बद्दल म्हाका कांय खबर नाशिल्लें. सो कितें जालें की म्हाज्या आवयन म्हाका प्रेरीत केलो. आवयन म्हाका सांगलें की "तूं आयुर्वेदाक एडमिशन कित्याक घेना? आयुर्वेदान बरो स्कोप आसा" म्हणून. आनी आतां तेन्नाच सेंटराकूय गव्हर्नमेंट जो आयिल्लो तो आयुश प्रमोट करतालो. सो कितें जाल्लें की आयुशा बद्दल लोकांक जाण जाल्ली. ताका लागून मागीर आवयन म्हाका सांगिल्ल्या प्रमाणे हांवें आयुर्वेदाक एडमिशन घेतलें. तेन्ना तुमचे मुखार प्रश्न पडोंक ना की आयुर्वेदान कितें करूं, कशें कितें? की आयुर्वेदान खूब कितें गजाली आसात न्ही. हय, हय. आयुर्वेदान कितें करूं हें म्हाका पयलीं समजूच नाशिल्लें. कारण म्हाका कांय ज्ञानूच नाशिल्लें की आयुर्वेद म्हळ्यार कितें तें. पूण एकदां हांव जसो एंटर जालो तेन्ना म्हाका हळू-हळू फर्स्ट इयराक कळपाक लागलें की बाबा आयुर्वेद हो एक सखोल विशय आसा. हातूंत जिणें कशें आसचें लोकांचें ताचे बद्दल म्हायती आसा. म्हणजे गर्भाशयान आसतना पासून ते मरणा पर्यंत मनशाची जिवनशैली कशी आसची हें आयुर्वेदान सगळें ज्ञान दिल्लें आसा. सो त्या बद्दल म्हज्या आवयचे पय खूब आभार सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार. आनी म्हाज्या बापायनूय म्हाका खूब सपोर्ट केलो. म्हाका डेंटल ह्या विशयान आवड नाशिल्ली म्हणून हांवें तातूंत एडमिशन घेवना. सो आयुर्वेदान हांव आयलो ताचे बद्दल हांव आज पळोवपाक गेल्यार खूब खूश आसा की हांव ह्या फिल्डान आयलो म्हणून. तुमी तकलेन आसलें की आपूण क्लिनीक घालतलो किंवा आपलें स्वता अशें क्लिनीक आसतलें. हय, हय. कशें जालें की 4th इयर म्हळ्यार म्हाका एक हांव प्रेरीत जाल्लो की हांव डॉक्टर दीक्षीत आसा हांगा तांच्या क्लिनिकान वतालो. एक 2-3 म्हयने तांचे कडेन हांवें रावन प्रॅक्टीस केली. आनी डॉक्टर सुविनय दामले आसा हांकां हांव मेळ्ळो. तांकां मेळून हांव मातसो प्रेरीत जालो की तांचें जें पद्दत आसा आयुर्वेद प्रॅक्टीस करपाची ती म्हाका आवडली. तर त्या प्रमाणे म्हाका स्वताचें एक क्लिनीक आसचें हाची एक उर्जा निर्मीत जाली की स्वताचें क्लिनीक घालचें आनी लोकां पर्यंत पावचो. लोकांक जाता तितलें आयुर्वेदाचें ज्ञान दिवचें, लोकांक आयुर्वेदाचो प्रसार जावचो. त्या बाबतीन हांवें असो विचार करून इमिडिएटली आफ्टर इंटर्नशीप म्हजी कंप्लीट जातकीर क्लिनीक सुरू करचो असो म्हज्या मनान एक हें आयलो. तुमी हांगा खंयचे खंयचे सर्वीस प्रोवायड करता हेजें मातशें ब्रीफ सांगा. हय. सर्वीस म्हणपाक हांव हांगा सगळे तरेचे जे डायग्नोसीस आसा आमी प्युअर आयुर्वेद प्रॅक्टीस करतात. हांगा हांव मिक्स्ड प्रॅक्टीस करना. म्हणजे एलोपॅथी किंवा दुसरो खंयचोय कंपोनंट आसा मेडिकलाचो तो हांव हांगा हाडना. हांव हांगा प्युअर आयुर्वेदा म्हणजे आयुर्वेदान भितर सुद्दां आहार, पथ्य, आहार-विहार मागीर मेडिसिन्स मागीर डायग्नोसीस जी आसा ती प्युअर आयुर्वेदीक करता. नंतर योगा एडवायज करप लोकांक. त्या प्रमाणे प्रॅक्टीस करता. तातूंत भितर स्पेसिफिकली म्हणपाक गेल्यार डायबिटीज, मागीर जे स्किनाचे आजार आसात, मागीर थायरॉयड डिसऑर्डर्स, मागीर जे जॉयंट पेन, मागीर वातव्याधी जे आमी स्पेसिफिकली म्हणटा संधिगत वात, मागीर स्टमक डिसऑर्डर्स, अम्लपित्त बी म्हणटा आमी. तशें करून हे सगळे जे व्याधी आसा, इनफर्टिलिटी आसा, त्या हातूंत भितर हांव स्पेसिफिकली पेशंटांक ट्रीट करता. तुमचो हांगसर एक्सपिरियन्स कितें लोकां बद्दल किंवा लोकांचे व्ह्यूज कितें आसात? लोकांचो म्हाका म्हाज्या बद्दलचो प्रतिसाद बरो आसा. म्हणजे एक फावटी जे येवन वता लोक तांकां गूण पडिल्ल्यान ते म्हाका फॉलोअपाक येतात. आनी फॉलोअपाक येवन सुद्दां तांकां म्हणजे विदीन स्कीन डिसऑर्डराचें एग्जांपल सांगता तुमकां हांव. स्कीन डिसऑर्डर म्हजे कडल्यान सद्या 2 पेशंट येतात. जे तांकां म्हणजे एक एकट्या पेशंटाक फंगल इन्फेक्शन आसा. सो तांकां हांव ट्रीट करता. फंगल इन्फेक्शन कशें आसता की ताका मातसो वेळ लागता ट्रीट जावपाक. ते स्पोर्स जाता आनी परत रिइन्फेक्शन जाता. अशें करून हांवें तरी 2 म्हयने जाल्यांनी ताका पेशंटाक रिजल्ट मेळिल्लो आसा. बरो रिजल्ट मेळिल्लो आसा आनी ताचें क्युअर जाल्लें आसा. ताका लागून तो म्हाका सांगता म्हाका की तुजे आपल्याक बरो गूण पडिल्लो आसा, एकदम बरें जाल्लें आसा. ताका लागून धन्यवाद म्हणटा. ना एक्चुअली आमी जेन्ना डॉक्टर सुविनय दामलेंची आमी इंटरव्यू घेतलेली पळय तेन्ना तेणी सांगलेलें की आपूण असो ट्रीट करता की जेणे करून परत पेशंट आपल्या कडेन येवचोच न्ही. हय, हय. मोस्टली बरोबर, बरोबर. त्या दृश्टिकोनांतल्यान सुद्दां हांव विचार करता की ट्रीट करपाचें म्हणून पेशंटांक. म्हणजे कशें आसता की काही व्याधी जे अशे आसता ताका जितलो व्याधी घडपाक संप्राप्ती जी शरिरान घडपाक वेळ लागिल्लो आसता, ती ट्रीट जावपाकूय तितलोच वेळ लागता. आमी आयुर्वेदान म्हणटा की संप्राप्ती घटक जे आसता ते सगळे बऱ्या भशेन ट्रीट जावन त्या मुळा पासून जी व्याधी आसा ती बरी जावपाक जाय. ताका लागून थोडो वेळ वता.
आनी तो वेळ वचपा खातीर ताका लागून कितें आसता की एकदां पेशंट आयलो की एका म्हयन्या नंतर फॉलोअप किंवा 15 दिसांनी फॉलोअप अशें नॉर्मली प्रोसेस आसता. ओके. नाही ऍक्च्युली आयुर्वेद म्हणजे जे काही लोकांक फक्त दिसता की बाबा जडीबुटी आसतले अशें कितें लोकांक दिसता मे बी. सो तुमच्या दृश्टीन ऍक्च्युली आयुर्वेद म्हटल्यार सामकें कितें जेणे करून सगळ्या लोकांक कळटलें. आयुर्वेद म्हळ्यार ही फक्त जडीबुटी न्ही. आयुर्वेद म्हळ्यार सादारण जनसामान्यान असो समज आसा की जडीबुटी किंवा काही अशे झाडपालो असो एक समज आसा. पूण अशें न्ही. आयुर्वेद म्हळ्यार एक जिवनशैली. आयुर्वेद म्हळ्यार सगळें म्हणजे गर्भापासून गर्भान आसतना भुरगो ते मरणा पर्यंत जे कितें सगळें जिवनशैली मनशाची चलता ताजेर आयुर्वेद काम करता. आनी आयुर्वेद म्हळ्यार हे एक वे ऑफ लिव्हिंग म्हणपा जाता. दुसरें म्हणजे आयुर्वेदान सगळे तरेचें हें आसा. एक स्पिरिच्युअल कंपोनंट आसा, योगा आसा. नंतर जे मेडिसिन्स आसा ते सुद्दां आमी एक जे अष्टांग हृदय आमचें टेक्स्ट आसा तातूंत एक अशें सूत्र येता की जगत्तेव अनौषधम न किंचित विद्यते. म्हणजे अशें ह्या जगान अशें खंयचेंच द्रव्य ना जें औषध ना. फक्त तें आमकां उपयोग करपाक कळपाक जाय. म्हणजे विषद्रव्य सुद्दां शोधन केल्ल्यान आयुर्वेदान एक बरें मेडिसीन म्हणून उपयुक्त जावपाक शकता. अशें सुद्दां एक उदाहरण मेळटा आमकां. ऍक्च्युली हांवें एक विचारपाक जाय की तुमकां प्रोजेक्ट बीन खूब आसले आसतले तुमी प्रोजेक्ट खूब सपोर्ट केले आसतले. हय. सो प्रोजेक्टा रिगार्डींग तुमचो एक्सपिरियन्स कितें आसता किंवा कितें आसा? एक्सपिरियन्स म्हळ्यार कितें जालें की 2019 म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी आयली की इंडिया इंटरनॅशनल सायन्स फेस्टिवल म्हणून जालें कोलकाता नोव्हेंबरांत. तातूंत म्हाका सहभाग घेवपाचो एक ऑपॉर्च्युनिटी आयली. म्हजी मेंटर जी आसा डॉ. विष्णुप्रिया मोहंती हांणी म्हाका प्रेरीत केलो की त्या कॉम्पिटिशनांत सहभागी जावचो म्हणून. सहभाग घेतलो आनी आमी एक प्रोजेक्ट केलो तो म्हणजे त्या विशयाचेर की म्हळ्यार प्रायमरी, सेकंडरी आनी टर्शरी एप्रोच ऑफ प्रोपगेटिंग ऑथेंटीक आयुर्वेदा फॉर स्वस्थ भारत एंड नव भारत निर्माण असो एक प्रोजेक्ट केलो. सो ताजेर कितें आसा की म्हाका थंय बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. सेकंड प्रायज फावो जाल्लें आसा. श्री अश्विनी कुमार चौबे जे युनियन मिनिस्टर हेल्थाचे आशिल्ले तांच्या हस्ते एक सेकंड प्रायज फावो जाल्लें आसा त्या हाका. आनी म्हणजे जो प्रोजेक्ट जो आसा हाच्या बद्दल तुमकां कांय म्हायती सांगता. ते प्रोजेक्ट जो आशिल्लो ताजेर म्हणजे प्रायमरी लेवलाचेर आमी कितें म्हळें की एक आयईसी जावचें. म्हणजे इन्फॉर्मेशन एड्युकेशन कम्युनिकेशन अवेरनेस जनसामान्या मदीं. जनसामान्या मदीं एक आयुर्वेदा एक लिव्हिंग पद्दती जशें हांवें तुमकां सांगलें वे ऑफ लायफ तशें जावचें. एक इन्स्टिट्युशनल आदाराचेर उरचें न्ही आयुर्वेद. म्हणजे आयुर्वेदा कॉलेजीस, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स हाचे पर्यंत मर्यादीत न उरता आयुर्वेद हें जनसामान्या पर्यंत पावचें आनी एक जनसामान्यान स्वताचें एक आपली जिवनशैली म्हणून ती एडॉप्ट करची हाच्या बद्दल आमी प्रायमरी लेवलाक सांगलें. दुसरें म्हणजे सेकंडरी लेवलाक आमी अशें सांगलें की जे वेरियस इन्स्टिट्युशन्स आसा आयुर्वेदाचे तातूंत एसओपी जावचे. एसओपी प्रमाणे ती इन्स्टिट्युशनां चलचीं. सारके एक युनिफॉर्म एसओपी जावची सगळ्या इन्स्टिट्युशन्साक. मागीर एक लायब्ररी टू लॅबोरेटरी असो एक कॉन्सेप्ट आमी मांडलो. जातून म्हणजे स्टुडंट्सांक जे आसा आयुर्वेदाच्या ते स्टुडंट्स बरे तयार जावचे. मूलभूत सिद्धांत जे आसा आयुर्वेदाचे तांचे पर्यंत एक प्रॅक्टिकल एप्रोचांतल्यान पावचे. अशें म्हणून आमी एक विशय मांडलो. दुसरें म्हणजे टर्शरी लेवलाचेर जे कितें सेकंडरी आनी प्रायमरी लेवलाचेर आमी मांडला विशय ताजेर एक कमिटी बसची आनी ती कमिटी जी आसा ती मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कमिटी आसची. जशें की वेगळे फिल्ड्स आसात आयटी फिल्ड किंवा कॉम्प्युटर फिल्ड मागीर जिओग्राफी आयुर्वेद अशें एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कमिटी जावची आनी ते प्रायमरी आनी सेकंडरी लेवलाक रेग्युलेट करचें अशें आमचें एक मॉडेल तयार केलो. आनी तो मॉडेल म्हणजे थंय कोलकाता खूब लोकांक आवडलो. तांणी म्हाका प्रतिसाद दिलो असो. आनी दुसरो प्रोजेक्ट म्हणजे हांवें आनीक प्रोजेक्ट केल्लो. तो हांगा गोंयांत मिरामार एनआयओ थंय एक आयुश फेस्टिवल जाल्लें मार्च 2019 ताका इनोव्हेशन इन आयुर्वेदा म्हणून एक एक्झिबिशन घेतिल्लें. त्या एक्झिबिशनान म्हाका सेकंड प्रायज फावो जाल्लें आसा. श्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते. ते म्हणजे इनोव्हेशन म्हळ्यार जो सेम प्रोजेक्ट आसा आमचो जो आमी कोलकाता केल्लो त्याच विशयाचेर आशिल्लो. आनी ताच्या नंतर काही एसे कॉम्पिटिशन्स आसात. तातूंत हांवें सहभाग घेतलो. जशें सायकॅट्रीक सोसायटी ऑफ गोवा हांचो एक मेंटल हेल्थ वर्क प्लेस असो एक एसे जाल्लो. तातूंतय सहभाग घेतिल्लो. तातूंत म्हाका थर्ड प्रायज फावो जाल्लें आसा. नंतर काही अशे एसे कॉम्पिटिशन जशें स्कीन डिसऑर्डर्साचेर एक नॅशनल लेवल एसे कॉम्पिटिशन जाल्लो. मागीर आयडियाज अनलिश्ड असो एक गोंयांत एक एसे कॉम्पिटिशन जाल्लो ताजेरूय हांवें सहभाग घेतिल्लो आसा. मागीर काही इंटरनॅशनल सेमिनार्स जावं नॅशनल सेमिनार जावं स्टेट लेवल सेमिनार हातूंत हांवें सहभाग घेतिल्लो आसा. आमचो कॉलेजीचो एक जरा म्हणून इंटरनॅशनल सेमिनार जाल्लो
तातूंत हांवें सहभाग घेतलो, पेपर प्रेजेंट केल्लो. मागीर ग्लोबलायझेशन इन आयुर्वेद ह्या विशयाचेर मर्म आयुर्वेद म्हणटा तांणी एक हें केल्लो, सेमिनार केल्लो. तातूंत सुद्दां म्हाका बेस्ट पेपर प्रेजेंटर असो एक अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा. थोडक्यान एक म्हाका अशें आनीक आयकून तुमची हॉबीज कितें आसली किंवा हॉबीज कितें आसा आनी तुमी कशे तेका मॅनेज करतात? हय. हॉबीज म्हळ्यार स्पेसिफिकली हॉबीज म्हळ्यार चॅस ही हांव प्रोफेशनल खेळिल्लो आसा तरी एक आतां सद्या हॉबी म्हणून चालू दवरल्या. म्हणजे एक ऑनलायन जो आसा प्रकार चॅस खेळपाचो किंवा चॅस टुर्नामेंट्स तो अजुनूय म्हजो चालू आसा. दुसरें म्हळ्यार हॉबीज म्हळ्यार हांव स्केचिंग करतां. जे पोर्ट्रेट स्केचिंग जो विभाग आसा स्केचिंगाचो तातूंत भितर स्केच करता हांवें मोदीजी, मागीर आमचे पंतप्रधान श्री मोदीजी, नंतर आर.एस.एसाचे सरसंघचालक दुसरे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर हांचो एक स्केच काडिल्लो आसा. मागीर पंडीत जसराज जे शास्त्रीय गायक आसा हांचो एक स्केच काडिल्लो आसा. ते म्हणजे त्या स्केचांचेर सुद्दां म्हाका एक ऑनलायन किंवा सोशल मिडियाचेर बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. नंतर हांवें हॉबीज म्हळ्यार हांव गार्डनिंग करतां. आमचें गार्डन आसा घरा कडेन. थंय एक सगळे तरेचीं हांवें फूल झाडां, फळ झाडां, मागीर भाजयेचीं सुद्दां रोप लायिल्लीं आसा. तांची हांव कॅर घेतां. नंतर आनी हॉबीज म्हळ्यार म्हणजे हांव पोएट्री, कविता बरयतां. ओके. तुमचो एक्चुअली तुमी इतले सगळे गजाली करता, मॅनेज करता. तुमी टायम बरो टायम कसो आसता किंवा रुटीन तुमचो कसो आसता? हय. रुटीन म्हळ्यार म्हजो कसो आसता की हांव मेन फोकस करतां म्हाज्या प्रोफेशनाचेर. म्हणजे प्रोफेशन हें म्हजें पॅशन. हांव पयलें फोकस म्हजो आयुर्वेदाचेर आसता की आयुर्वेद जनसामान्या मदीं कसो बरो पावचो आनी हांव ताच्या बद्दल हांव स्वताक कसो बरो तयार करपाक शकता हाचेर म्हजो चड फोकस आसता. दुसरें म्हणजे हांव टायम बरो मॅनेज करतां. म्हणजे विकेंड्स जे म्हाका मेळटा तेन्ना विकेंड्साचेर म्हाजें क्लिनीक बंद आसता. सो तेन्ना हांव ह्यो बाकीच्यो म्हज्यो गजाली ज्यो आसा हॉबीज जशे स्केच काडप किंवा गार्डनिंग करप हें तेन्ना हांव चड बरें एक्टीव आसता त्या विशयांचेर. आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना म्हाका सांजचो केन्ना टायम मेळटा किंवा मदल्या टायमार जेन्ना क्लिनीक बंद आसता, जशें म्हजें क्लिनिकाचें टायमींग जावन आसा 9 ते 1 आनी 4 ते 8 ताच्या मदलो जो टायम आसा तो हांव युटिलायज करतां. तेन्ना घरा वचून जेवलों की मागीर म्हाका जो टायम मेळटा तो हांव म्हजे हॉबीज करपाक किंवा बाकीच्यो कितें एक्टिविटीज आसा ते करपाक युटिलायज करतां. तुमचे फ्युचर्स प्लॅन विचारलेले कितें आसा येणाऱ्या 10 वर्सां खातीर कशें कितें तुमी पळयता? हय. म्हजें विजन अशें आसा की म्हाजें क्लिनीक जें आसा एक्सपांड जावचें. मागीर एक योगा स्टुडियो करपाचो म्हजो प्लॅन आसा. दुसरें म्हणजे हांव स्वताचे प्रॉडक्ट निर्माण करपाच्या हातूंत एक म्हजें मत आसा की स्वताचे प्रॉडक्ट जावचे आयुर्वेदीक. त्या बाबतींत हांवें कार्य सुरू सुद्दां केल्लें आसा. एक कंपनी आसा जी थर्ड पार्टी मॅन्युफॅक्चरींग म्हणटा तें करता. त्या बाबतींत हांवें म्हजें स्वताचें फॉर्मुलेशन दिल्लें आसा तांकां आनी ते म्हाका आयुर्वेदीक प्रॉडक्ट निर्माण करून दिवपाचे आसा. सो तशें एक म्हजें काम चालू आसा. दुसरें म्हणजे पंचकर्मा ह्या विशयान म्हाका आनी फुडें वचपाक जाय. पंचकर्मान एक वेगळो पंचकर्माचो सेटअप जावचो अशी म्हजी इच्छा आसा. पंचकर्मा बद्दल थोडक्यान आमकां काणी म्हायती दिता. पंचकर्मा लोकांक खबरूच ना कशें कितें. हय. पंचकर्मा जनसामान्याक सांगपाक म्हळ्यार पंचकर्मा हो आयुर्वेदाचो एक प्युरिफिकेटरी प्रोसिजर किंवा शोधन प्रोसिजर आमी म्हणटात. जशें पंचकर्मा म्हळ्यार नांवांतूच तुमकां कळ्ळां आसतलें 5 कर्मा म्हणजे 5 कार्यां आसा तातूंत. तातूंत म्हणजे नस्य, विरेचन, रक्तमुक्षण, वमन आनी बस्ती अशे एक 5 कर्मां आसात जी केल्लीं जातात. ती म्हणजे भितरले जे शरिरांतले दोश आसा ते भायर काडून उडोवपाक. म्हणजे एक शोधन ताचें जावचें त्या दोशांचें, ते दोश भायर वचचे ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ते पंचकर्मा केल्ले जातात. पंचकर्मा तुमी 5 सांगले तुमी एक्सप्लेन करपाक शकता 5 एक थोडक्यान? हय. तातूंत सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार बस्ती. बस्ती आमी वात दोश जे आसा ताची अर्धचिकित्सा म्हणटा. म्हणजे पूर्णपणे वात व्याधी जी आसा ती वात दोश जो दुशीत जाल्लो आसा ताका शरिरांतल्यान भायर काडप. म्हणजे गुद मार्गांतल्यान म्हणजे एनल रिजनान एक आमी म्हणटा की एनिमा दिवपाची. ऑयल एनिमा तातूंत भितर आसता. कशायाची आमी एनिमा दितात. ताका बस्ती म्हणटात. दुसरी गजाल म्हणजे विरेचन जें आसा ती म्हणजे भायरी दिवप. मेडिकेटेड भायरी म्हणजे पयलीं 5 दीस तूप दिवप. तूप घेवन मागीर स्नेहन स्वेदन करप आनी ताच्या नंतर विरेचन दिवप. हो एक प्रोसिजर जावन आसा. तो मेनली पित्त दोश जे दुशीत जाल्ले आसता शरिरांत तो भायर काडपाक दितात. दुसरें म्हणजे वमन कर्म जें आसा तें आमी दितात कफ दोश जो दुशीत जाल्लो आसता शरिरांत प्रकोप जाल्लो आसता तो भायर काडून उडोवपाक. तो म्हणजे वोकारी काडप. तशेंच जशें तूप जे विरेचनान आमी 5 दीस दितात तशें 5 दीस तूप दिवप आनी स्नेहन स्वेदन करप शरिराचें. आनी ताच्या नंतर ते वमनाच्या द्वारे कफ जो दोश उत्क्लेशीत जाल्लो आसता तो भायर काडप. हाका वमन म्हणटात. आनी नस्य म्हळ्यार नाकांतल्या मार्गांतल्यान नासा ही शिरसोद्वारम म्हणटात आमी.
म्हणजे ऊर्ध्व जत्रुगत जितले व्याधी असतात जे आमी म्हणटात की शरिरान ऊर्ध्व जत्रू म्हणजे क्लॅविकल ताज्या वयलो भाग जो आसा म्हणजे तकली ताजे जे कितें व्याधी घडटात ते सगळे निवारण जावपाक नस्य ही बेस्ट एक प्युरिफिकेटरी प्रोसिजर आसा. तातूंत तेलाचे नस्य, तुपाचे नस्य हाचे दितात आमी. आनी नंतर रक्तमोक्षण म्हळ्यार एक ब्लड लेटिंग प्रोसिजर आसा. तातूंत विविध प्रकारे ब्लड लेटिंग केल्लें जाता. जशें की जलोकावचरण. जलोकावचरण म्हणजे लीच थेरपी. तातूंत मेडिकेटेड लिचीस लायले वता स्किनाचेर आनी वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांचेर जे कितें दुशीत रक्त आसा तें शोशीत करून घेता आनी ते भायर काडटा. दुसरें म्हणजे लाबू म्हणून एक प्रकार आसा ब्लड लेटिंगाचो. दुसरो प्रकार आसा म्हणटा तो प्रच्छान कर्म म्हणटात आमी. अशें करून हे 5 पंचकर्माचे प्रोसिजर आसात. आणि ॲक्चुअली पंचकर्मामध्ये सामान्य लोकांक कळपाक जाय आनी तेजो इम्पोर्टन्स कळपाक जाय तुमी एक मेसेज तांकां एक थोडक्यान सांगात. हय. कित्याक गरजेचें आसा हें हय. कळपा खातीर? पंचकर्मा हे मेनली 2 तरेचे केल्ले वता. एक म्हणजे ऋतुकालीन शोधन. म्हणजे जो स्वस्थ व्यक्ती आसा ताका स्वस्थ उरचो म्हणजे आयुर्वेदाचें प्रयोजनूच जें आसा तें अशें जावन आसा की स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम आमच्या. सो त्या प्रमाणे स्वस्थ व्यक्तीक स्वस्थ कसो दवरपाचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान ऋतुकालीन शोधन केल्लें जाता. म्हणजे ऋतू अनुसार जे दोश प्रकोप जाता त्या ऋतून तें शोधन केल्लें जाता. जशें शरद ऋतून पित्त दोश हो प्रकोपीत जाता. सो तेन्ना विरेचन आनी रक्तमोक्षण अशें केल्लें जाता. आनी तशेंच जे बाकीचे ऋतू आसा जशे की कफ दोश जो आसा तो वमन करतात आमी त्या ऋतून केल्लो जाता. सो त्या प्रमाणे आमी ट्रीट करतात. दुसरें म्हणजे पंचकर्म जे केल्लें जाता तें व्याधी जाल्ल्या मनशाक म्हणजे व्याधी ट्रीट करपा खातीर त्या दृश्टिकोनांतल्यान पंचकर्मा करप. जशे काही पित्त जे विकार आसात जशे स्कीन डिसऑर्डर्स आसात काही जे एक्जिमा सारके जातून पित्त कंपोनंट चड वाडिल्लो आसता. सदाह, सहराग आसता. तातूंत भितर एक ब्लड लेटिंग म्हणजे विरेचन आनी बाकीचे जे जलोकावचरण आमी करतात. पण मोस्टली म्हाका दिसता प्रॉब्लम कितें जाता बिकॉज ऑफ डायट सिस्टम सारकी नासता हेल्थान म्हणून सगळे गजाली जावपाक हय, शकता. हय. सो ॲक्चुअली डायट मागीर कसो आसचो किंवा हेका लागून हय. काय सांबाळपाचो डायट? कशें आसा की मनशाचो आहार आनी विहार जो जसो आसता ताजे वयल्यान ताका व्याधी जावपाची जे आसता घटक ते घडटा. दुसरें म्हणजे लायफस्टायल डिसऑर्डर्स हालीं रायजाचेर आसात. जशे की डायबिटीज आमी इंडिया इज कॅपिटल ऑफ डायबिटीज म्हणटात. की जे लायफस्टायल डिसऑर्डर्स हायपरटेन्शन जावं, डायबिटीज जावं अशे जे लायफस्टायल डिसऑर्डर्स आसा ते वाडिल्ले आसात. ताजें मेन मुख्य कारण म्हणजे अ, आहार विहार जो आसा मनशांचो आतांच्या काळान तो एकदम विपरीत जाल्लो आसा. विपरीत म्हळ्यार एक विरुद्ध आहार म्हणपाक शकता तातूंत आमी आयुर्वेदान म्हणटात किंवा डायबिटीज जर पळोवपाक गेल्यार स्पेसिफिकली जाल्यार एक आस्या सुख म्हणटात. जे आस्या लोल्ल्या त्या प्रमाणे आपल्याक जाय तशे गोड पदार्थ खावप किंवा वेळेचो विचार न करता आहार सेवन करप अशें करून व्याधी निर्माण जाता. ॲक्चुअली डायबिटीजाक ॲक्चुअली मेजर प्रॉब्लेम डायबिटीज आहा इंडियेन तेन्ना मेजर एक डायट सिस्टम कशें आसपाक जाय किंवा तेणी कितें खावपाक जाय तुमी सांगपाक शकता? हय. आयुर्वेदान सांगिल्लें आसा की प्रमेह व्याधी म्हणजे आमी डायबिटीज म्हणटात ती 2 प्रकारची आसता. एक म्हणजे सहज आनी दुसरें म्हणजे दोशज प्रमेह. सहज जी आसा ती आमी कंपॅरेटिव्हली म्हणपाक शकता की जुवेनायल डायबिटीज किंवा टायप 1 डायबिटीज जी जेनेटीक फॅक्टर जेनेटीक दोशांतल्यान जाता. दुसरें म्हणजे जी आसा दोशज व्याधी, दोशज प्रमेह ती म्हणटा ती टायप 2 डायबिटीजाक कंपेर केल्यार जाता. कारण ती मागीर जी डेव्हलप जाता लायफान. म्हणजे एक एडल्ट ऑनसेट आसपाक शकता किंवा टिनेजर्सांक जावपाक शकता. अशें करून जी आसा ती टायप 2 डायबिटीज जाता. सो ताका आहार म्हणटा तो प्रामुख्यान आहारा वतीन ट्रीट केल्लें चड बरें. कारण जे ताजी संप्राप्ती जी आसा घडटा डायबिटीजाची ती आहार बरो ना जाल्ल्यान हाज्या खातीरूच घडटा किंवा विहार म्हणजे जे एक्टिविटीज आसा मनशाचे चड दिवास वाप करप, दिवसा झोपणें किंवा चड हास्यासुख म्हणजे मागीर शयनसुख म्हणजे न्हिदून रावप चड, कांय फिजिकल एक्टिविटी न करप हाज्यामुळे जाता. सो ताका आहार म्हळ्यार स्पेसिफिकली गोड पदार्थ एवॉयड करप. जशे की बाकीचे जे स्निग्ध, मधुर रसात्मक पदार्थ आसात, शीत पदार्थ आसात, जशे की कड, धंय म्हणटात आमी, ते मातशे प्रमाणान खावप किंवा कमी खावप किंवा एवॉयडूच करप. नंतर बाकीचे जे पदार्थ आसा जशे की गूढ वैकृत म्हणटात आमी आयुर्वेदान, जशे की जॅगरीचे प्रोडक्ट आसा, मिल्क आनी मिल्क प्रोडक्ट्स आसात, ते सगळे एवॉयड करचे डायबिटीज आशिल्ल्या मनशाक. ॲक्चुअली म्हाका आनी एक दिसता की
पंचकर्मा बद्दल खुबशे मीथ सुद्दां निर्माण जाल्ले आसा. तेंच्या हय. बद्दल तुमचो व्ह्यू कितें आसा? तुमचो व्ह्यू ऑन? बरोबर. पंचकर्मानूच म्हणून न्ही, आयुर्वेदान अशे खूब मिथ्स आसात, की लोकांक दिसता की आयुर्वेद ही स्लोली काम करपी अशी एक पॅथी आसा म्हणून. म्हणजे आयुर्वेदाची चिकित्सा पद्दतीन फक्त खूब वेळ लागता आनी मागीर तो मनीस ट्रीट जाता. अशें लोकांचें कांय सादारण मत आसा. पूण तशें जाल्लें ना. आयुर्वेदान काही इमर्जन्सी ट्रिटमेंट सुद्दां आसात. म्हणजे जशे कार्डिएक हार्टबीट वाडिल्लें आसा, त्या कारणान चिकित्सा पद्दती म्हणून पोट्टली दिवप, एक पोट्टली च्या माध्यमांतल्यान ट्रीट करप, अशें सुद्दां एक चिकित्सा पद्दती आयुर्वेदान आसा. दुसरी गजाल म्हणजे पंचकर्मा तुमी म्हळें. पंचकर्मान अशें आसा की पंचकर्मान मीथ जो आसा, लोकांक दिसता पंचकर्मा म्हळ्यार काही की म्हणजे बाह्य काडून उडोवपाचें प्रोसिजर म्हळ्यार फक्त बेश्टी वोकारी करप की किंवा बेश्टी एक कसली लॅक्झेटिव्ह गुळी घेतली आनी एक लॅक्झेटिव्ह म्हणून एक विरेचन जालें अशें न्ही. अ, पंचकर्मा म्हळ्यार एक योग्य रित्या केल्लो सायंटिफीक प्रोसिजर. म्हणजे तें तूप कित्याक घेवप 5 दीस, मागीर स्नेहसुदान कित्याक करप, की म्हळ्यार दोश उतलेशीत जावचे. शरिरांतले दोश जे आसा ते शाखागत जाल्ले आसता. म्हणजे जे एक्स्ट्रिमिटिसा कडेन पाविल्ले आसता ते कोश्टान येवचे आनी मागीर ताचें शोधन जावचें. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पंचकर्मा केल्लें जाता. बरोबर. आनी एक भितून म्हणटात की ऑयल जे आमी नॉर्मल यूज करता आनी जे आयुर्वेदान ऑयल सांगता ते डिफरंट आसता, ती म्हारग आसता, सवाय आसता. सो हय. खंयची यूज करूं हे लोकांक क्वेशन्स पडटा. नॉर्मली लोक आपल्या बेश्टे थोडे पयलींच्या काळांत कितें जातालें, की लोक कश्ट करताले. मागीर शेती करप, फार्मिंग करप, हातूंत चड लोकांचे मोस्टली सगळे हार्डवर्क आसताले. व्यवसाय तसो आसतालो लोकांचो. सो काम करून आयले की घरा कडेन रातचे पांयांक तेल काडप, हे कोकोनट तेल ऑयल काडप, ही एक सादारणशी गजाल आशिल्ली अशा फॅमिलीसांनी. पूण आतां जें आसा आयुर्वेदान आमी मेडिकेटेड ऑयल्स करतात. म्हणजे ऑयल जे आसात ते काही पदार्थां बरोबर मेडिकेटेड जे असतात औषध द्रव्य तांच्या बरोबर सिद्ध करतात. सिद्ध तैल म्हणटात आमी ताका. जशें की गुळूची तैल आसा, निंब तैल आसा. अशे काही व्याधींनी स्पेसिफीक तेल दिल्लें वतात. जशें स्कीन डिसऑर्डर्सांनी आमी निंब तैल दितात. काही डिसऑर्डर्सांनी आमी सोरियासिसाक एक करंज तैल दितात. अशे प्रकारे ते जे सिद्ध औषधी आसात ते उपयोगी पडटात. आनी अशें आनी एक महत्वाचो क्वेशन येयलो की पंचकर्मा वांगडा जर आमी योगा कंबायन करीत जाल्यार कशें कितें जातलें? बेनिफीट आनी लॉस कितें कितें आसतलें? हय. योगा आनी पंचकर्मा हे नक्की कंबायन करपाक जाता. पूण पंचकर्मा चालू आसतना योगा करप न्ही, अशें एडवायजेबल आसा. योगा करचें जाल्यार लायट योगा, जशें की एक सूर्य नमस्कार केलो जाल्यार ते उपयोगी पडटा. दुसरें म्हणजे पंचकर्मा केल्या नंतर आमी एक रसायन चिकित्सा म्हणून चालू करतात. तातूंत की रेजुवेनेटिव्ह म्हणून शरिराक बळ मेळचें म्हणून त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी चिकित्सा चालू करतात. तेन्ना योगाचो खूब बरो उपयोग जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता. आनी स्पिरिच्युअलिटी जर कनेक्ट करी जाल्यार म्हणल्यार सांगपाक अशें म्हाका जाय की बुकां वाचप त्या टायमार की स्पिरिच्युअलिटी वाचप त्या टायमार पंचकर्मान कितें हय. यूज जावपाक शकता? आयुर्वेदान आचार रसायन असो एक कॉन्सेप्ट आसा. म्हणजे आचार रसायन म्हळ्यार सांगपाक म्हळ्यार तुमकां मनाचे जे काही दोश आसात ते दूर करचे. म्हणजे मनाच्या मनोवाक काय कर्मणी म्हणटा तशें आमी शुद्ध रावचे आनी मनांतल्यान बरे विचार करचे. मागीर नित्य तूप सेवन, नित्य दूध सेवन हो सुद्दां एक विशय त्या आचार रसायनान आयिल्लो आसा. अशें करून आयुर्वेद स्पिरिच्युअल कंपोनंट हो आयुर्वेदान हो नक्की आसा. आनी आयुर्वेद ही गजाल 5,000 वर्सां पयलीं निर्माण जाली. तेन्ना एक जनसामान्या मदीं स्पिरिच्युअल कंपोनंट हो चड आशिल्लो अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे तो आयुर्वेदानूय आयलो. मागीर बुद्ध, बौद्धीक काही गुणधर्म आशिल्ले ते आयुर्वेदान आयले. अशें करून वेगळ्या रिलिजन्साचे सुद्दां आयुर्वेदान काही उल्लेख मेळटात. बरोबर. तुमच्या लायफान स्पिरिच्युअलिटीचो कितलो इम्पोर्टन्स आसा आनी तुमी कशें तेका पळयतात? हय. म्हज्या लायफान स्पिरिच्युअलिटीचो खूब इम्पोर्टन्स आसा. हांव मानता की जें कितें लायफान घडटा तें एक देवाच्या प्रेरणान जाल्लें आसता. दुसरें म्हणजे म्हाजे आवय बापूय तांचो सपोर्ट आसल्या शिवाय ह्या जगान बरी गजाल घडपाक शक्य जायना अशें म्हाका दिसता. दुसरें म्हणजे स्पिरिच्युअल कंपोनंट म्हळ्यार हांव नित्य रेग्युलर न्हाल्या नंतर देवाचें एक स्तोत्र म्हणप. एक विष्णू सहस्रनाम स्तोत्र आसा जें हांव रेग्युलर म्हणटा. तशें करून म्हाका एक स्पिरिच्युअल आवड आसा, ओड आसा. ओके. जे आयुर्वेदीक फिल्डान भुरगे जे वयतात किंवा आतां वचपाचे आहा, तेंकां जर तुमकां कितें एडवायस करप म्हणल्यार टिप्स दी म्हणल्यार कितें आसतलें तुमच्या कडल्यान? हय. आयुर्वेदान जे भुरगे वतात ते सगळ्यात पयलीं वैद्य जो निर्माण जावपाचो आसा तो सुचिरभूत आसचो मनान आपल्या कर्मांनी. दुसरें म्हणजे तो समाजा प्रती एक ताची संवेदना आसची की संवाद करतना किंवा आपूण संवाद करतना कसो आसचो किंवा लोकांच्या मदीं रावतना आपूण कसो वागचो हाचें एक सगळें एक ओवरऑल ताचे कडेन ज्ञान आसचें. दुसरें म्हणजे एक वैद्य म्हणटा तो सदांच स्मार्ट आसचो.
म्हणजे आपूण कितें करता ताचेर बरो विचार करून ताचेर संशोधन करून मागीर आपण ॲक्ट करचें अशें एक वैज्ञान आसचें अशें म्हाका दिसता. आनी जर एक नॉर्मली जर तुमकां जनरल युथांक जर टिप्स दी म्हणटा जाल्यार कितें आसतली स्पेशली गोंयच्या युथांक? हय, गोंयच्या युथांक टीप दिवची म्हळ्यार चड अशें आलस्य करचो न्हय. आपूण सजग रावचो आनी आपल्या ध्येया कडेन सदांच बढती म्हणटा तशें आमी फुडें वचत रावप. असो एक मार्ग आपलो जो प्रेरीत केल्लो आपण धरिल्लो मार्ग आसा तो धरून फुडें चलचें आनी सदांच एक्टीव रावचें अशें म्हजे युथा खातीर एक मेसेज आसा. शेवटी जर तुमकां कितें सांगपाक जाय कितें तुमी विचारलें आमी विचारपाक चुकले आसतले कितें दिसता तुमकां कितें सांगपाक शेवटी जाल्यार तुमी सांगपाक शकता? हय, एक म्हळ्यार म्हाका तुमकां सांगपाक इच्छा आसा की आयुर्वेद हो विशय खूब खोल आसा. आयुर्वेद म्हळ्यार फक्त एक जडीबुटी किंवा झाडोपालो न्ही. आयुर्वेद हो सगळ्या लोकांचो मदीं आशिल्लो पयलींच्यान विशय. काही न जाणून काही विशय आमी करतात. जनसामान्य काही न जाणटा करतात की ते आयुर्वेदाचे प्रकार आसात ते तांकां खबर नासता. जशें की दिनचर्या आमी म्हणटा किंवा ऋतुचर्या. काही लोक पयलींपासून भारतीय पद्दतीन दिनचर्या फॉलो करतात. म्हणजे सकाळी उठले की पयलीं शौच करप, ब्राह्म मुहूर्तार उठप हे पयलींच्या लोकांचे एक सादारणशी जिवनशैली आशिल्ली. ती आयुर्वेदाची जीवनशैली हे लोकांक आतां कळटा. जशें की आयुष मिनिस्ट्रीन जसो चड प्रसार केल्लो आसा आयुर्वेदाचो ते लोकांक आतां कळपाक लागला की ते आयुर्वेदाचे पद्दती म्हणून. पूण पयलींच्यान लोक ते फॉलो करत आशिल्ले घराघरांनी अशें म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लें. रॅपीड फायर घेवया. हय. रॅपीड फायर रूल सिंपल. तुमकां एका शॉर्टान आन्सर सांगपाक जाय किंवा एका वाक्यान सांगपाक जाय. फर्स्ट क्वेश्चन असो की आयुर्वेद आमकां एका लायनीन एक्सप्लेन कर. आयुर्वेद म्हटल्यार कितें? स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरस्य विकारप्रशमनम् च असो आयुर्वेदाचो प्रयोजन आसा. आयुर्वेद शिकपा खातीर 3 बेस्ट प्लेसीस सजेस्ट करा स्पेशली गोंयचे. एक म्हळ्यार कामाक्षी आरोग्यधाम आनी गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय शिरोडा. दुसरें म्हळ्यार ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा धारगळे हांगा जाल्लें आसा तें. आनी तिसरो जागो म्हळ्यार केएलई आयुर्वेदाचें हांगा बेळगांव हांगा आसा ते एक बरो जागो आसा. एक्चुअली बेस्ट आयुर्वेदीक डॉक्टर जावपा खातीर कितें करपाक जाय? 3 टिप्स. एक म्हळ्यार सजग आसचो, सदांच एक्टीव आसचो मनीस, वैद्य जो जाता तो. दुसरें म्हळ्यार स्मार्ट आसचो आनी तिसरें म्हळ्यार तो सुचिरभूत आसचो मनांतल्यान वागकाय कर्मणी आनी लोकां मदीं समाजा मदीं आपूण बरो वावरचो अशें टिप्स. एक्चुअली भ्रश्टाचार हो आयुर्वेद फिल्डान थोडो जाताच आसतलो तुमकां खबर आसतलो. सो खंय पर्यंत कमी जावचो आनी किंवा जावचो न्ही. भ्रष्टाचार हो मेनली आयुर्वेदान जाता तो इन्स्टिट्युशनल लेवलाचेर जाता आनी दुसरो म्हणजे पॉलिसी मेकर्स जे आसा ते काही त्या लेवलाचेर भ्रष्टाचार जाता. सो ताचेर एक उपाय म्हळ्यार अवेरनेस. लोकां मदीं एक अवेरनेस आसची आनी लोकांनी ताचो प्रतिरोध करचो. हाऊ डू यू सेलिब्रेट 21st ऑगस्ट? 21st ऑगस्ट हांव सेलिब्रेट करता म्हळ्यार त्या दिसा विशेश अशें कितें आसा तें म्हाका खबर ना. पूण नित्य हांव म्हजें रुटीन आसा तें फॉलो करता. ओके. तुमी तुमच्या लायफान केन्ना चलयेक प्रपोज केला? ना. 3 थिंग्स अबाउट गर्ल्स जे तुमकां आवडना. चलयां मातशीं कशें आसता की मातशें ड्रॅमॅटीक आसता. म्हणजे काही गोश्टी चड ओवर एक्झॅजरेट करप ती एक गोश्ट म्हाका आवडना. दुसरें म्हणजे अति इमोशनल आसप हो स्वाभावीक गूण आसा चलयांचो. पूण म्हाका आवडना असो न्ही. पूण ओके. एक गूण म्हणून सांगपाक जाय. तुमचें इन्स्पिरेशन कोण? म्हजें इन्स्पिरेशन एपीजे अब्दुल कलाम आनी म्हज्या फिल्डान आयुर्वेदान म्हणपाक गेल्यार म्हजी मेंटर डॉ. विष्णुप्रिया मोहंती, डॉ. दीक्षित आनी डॉ. सुविनय दामले. हाऊ डू यू स्टार्ट द डे? तुमी डे कसो स्टार्ट करता? हांव दिसाचो उठून सगळ्यांत पयलीं देवाक नमन करता आनी दिसाची सुरवात करता. 3 गोंयचे स्पिरिच्युअल प्लेसीस सांगचे. स्पिरिच्युअल प्लेसीस रामनाथी देवस्थान रामनाथी फोंडा, मागीर शांतादुर्गा देवस्थान कवळे आनी अशें आर्यादुर्गा देवस्थान पैंगीणी. तुमच्या मदलो एक हिडन टॅलंट जो कोणाक खबर ना असो. हांव पोएट्री बरयता हें खुबशे लोकांक खबर नाशिल्लें किंवा हांवें केन्ना म्हजी पोएट्री पब्लीश करूं ना तो लोकांक खबर ना. ओके. तुमी केन्ना करपाचे आहा? करपाचो विचार आसा पब्लीश केन्ना तरी करता. ओके. अशे खंयचे लॉज खबर आसचे जे भुरग्यांक सगळे तरेन हेल्प करपाक शकता? अशे खंयचे लॉज खबर आसपाक जाय? लॉज किंवा रुल्स? सगळ्यांत म्हळ्यार ट्रॅफीक रुल्स सगळ्या भुरग्यांक खबर आसचे की आजकाल सगळे यंगस्टर आसा ते स्कुटर चलयतात किंवा गाडी चलयतात. सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार ट्रॅफीक लॉज सगळ्यांक खबर आसचे. दुसरें म्हणजे एक म्हणजे इलिसीट ड्रग ट्रॅफिकींग आनी ताचे रुल्स आसात ते सगळ्या लोकांक खबर आसचे. तातूंत भितर पडचें न्हय युथांनी आमच्या. आनी एक गजाल म्हळ्यार लॉज जे जावन आसा ते म्हणजे
नागरिकाचे जे लॉस आसा सिटिजन्स आपले रायट्स लोकांक खबर आसचे. जर तुमी आयज डॉक्टर नासले जाल्यार तुमी खंय आसपाचे? हांव आज डॉक्टर नाशिल्लो जाल्यार हांव एक वेळ आर्टिस्ट जावपाचो अशें म्हाका दिसता. ओके. एक हॉनेस्ट पर्सन ऑफ गोंयचो जो तुमकां आजून दोळ्या मुखार दिसता किंवा आसलो किंवा आतां आसा सो कोण? हॉनेस्ट पर्सन ऑफ गोवा म्हणजे तो सदांच हॉनेस्टली काम करता देशा खातीर, गोंया खातीर स्पेशली. प्रमोद सावंत आमचे चीफ मिनिस्टर जावन आसा ते हॉनेस्टली आमच्या गोंय राज्याक सर्व करता अशें म्हाका दिसता. ओके. आतां एक्चुअली जे आमचे लॉज किंवा रुल्स एंड रेग्युलेशन आहा पळय त्याच प्रमाणे गव्हर्नमेंट चलता काय चलना? किंवा काही कित्याक चलना की कित्याक चलता? काही विशयांनी गव्हर्नमेंट बऱ्या रित्या चलता आमच्या राज्यान तरी अशें म्हणपाक जाता हरकत ना. दुसरें म्हणजे काही विशयांचेर चलना म्हणजे काही विशय अशे जावन आसा जाचेर गव्हर्नमेंट अडकळटा अशें म्हाका दिसता. एक्चुअली प्रे करप, प्रार्थना करप ही कितले इम्पॉर्टंट आसा? स्पिरिच्युअल कंपोनंट प्रत्येक मनशाच्या आयुश्यान आसचो कारण ताका एक तर मार्ग देवान दिल्लो आसता तो मार्ग योग्य रित्या ताणें चलचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान मनशान स्पिरिच्युअल आसचें अशें म्हाका दिसता. एक्चुअली टायम व्हॅल्युएबल कित्याक आसता? टायम जर मनीस सारको मॅनेज करना जाल्यार आयुश्यान सगळे आपले ध्येय आसा ते योग्य रित्या साध्य करपाक शकना अशें म्हाका दिसता. ओके. तुमी कॉलेज लायफान केन्ना बंक मारलेली किंवा असो एक इन्सिडंट जो तुमी केन्ना शेअर करूंक नासलो आनी आतां शेअर करूंक कहो दिसता जाल्यार खंयचो? हय, बंक अशें खुबदां केल्ले आसा आमी. ग्रूप बंक आमी स्पेसिफिकली मास बंक म्हणटा तशें एकदां दोनदां केल्ले आसा. ओके. तुमची सगळ्यान बेस्ट हॅप्पी प्लेस खंयची? म्हजी हॅपी प्लेस म्हजें नेटीव प्लेस बोरूस काणकोण हांगा. तुमी केन्ना प्रँक केला कोणा वांगडा किंवा कितें प्लॅन केला प्रँक करपाचो? हय, प्रँक हांवें केल्लो आसा. स्पेसिफिकली सांगपाक म्हळ्यार 11th-12th आसतना एक प्रँक केल्लो एका भुरग्याचेर. तुमी तो डिस्क्रायब करपाक शकता जाल्यार करूंक शकता विदाउट हय, प्लॅन. हय, हय. कितें केल्लें की ताची वॉटर बॉटल जी आसा बॅगान घालून तो देंवतालो सिडया वयल्यान. हांवें ती बॉटलीचें कॅप काडून दवरलें आनी तो ताका वतकीच मागीर फुडें सांगलें की आमी कितें एक्सरसायज करुया रे म्हणून. जाल्यार बॅन्ड केल्या बरोबर तें सगळें उदक वतलें अशें करून एक प्रँक केल्लो आसा. तो त्या टायमार खूब व्हडलो दिसता. हय. 3 एडवायस जी कपल्सनी पब्लीक प्लेसींचेर बसतात आनी बाकीच्या लोकांक त्रास करता तांकां. हय. एक म्हळ्यार पब्लीक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करचें न्ही लोकांनी. ताच्या खातीर समाजान एक वायट हें पसरता. दुसरें म्हणजे एक कपल्सांनी एक सुशीरभूत रावचें समाजान आसतना तरी अशें म्हाका दिसता. ओके. मातशें तुमी डिस्क्रायब करा एक्चुअली की खुबशे लोकांक खबरूच जायना आनी ते लोक दुरुपयोग करता की पब्लीक प्लेस आनी प्रायवेट प्लेस तेंचो अर्थ लोकांक समजून दिवचो कित्याक खुबशे लोक दुरुपयोग करता त्या प्लेसींचो. हय. पब्लीक प्लेस म्हळ्यार जे आपलें घर सोडून व्यतिरिक्त जितलेय जागे आसात समाजान ते पब्लीक प्लेस आसात. आनी आपल्या घरा प्रायवेट प्लेस म्हळ्यार किंवा तुमी आनी खंय वचा आपल्या फॅमिलीचे जे जागे आसात ते एक प्रायवेट प्लेस म्हणून कन्सिडर करपाक जाता. आनी एक शेवटी जर इफ तुमी जर तुमकां जर गोंयचो सीएम केलो फॉर 5 डेज नायक वाडयलो तुमचो 5 दिसांनी सीएम जाल्यार तुमी गोंयान कितें चेंजीस करतले? एक म्हळ्यार हांवें नायक ही मुवी पळयल्ली आसा अनिल कपूर हांची. सो तांच्या हातूंत म्हाका प्रेरणा काही मेळिल्ली आसा की कशें काम करपाचें गव्हर्नमेंटान आसतना किंवा गव्हर्नमेंट बऱ्या रित्या कसो चलोवचो हाचेर एक सजग संशोधन आनी विचार करून हांव त्या 5 दीस काम करतलो आनी गोंय राज्याची भरभराट करतलो. तुमी सांगपाक शकता थोडें डिस्क्रायब करपाक शकता किंवा थोडे आयडियाजूय घालपाक शकता लोकांक की बाबा हें डेवलपमेंट जावपाक जाय. हय. जशें नायक पिक्चरान दाखयल्लें की इमिडिएट एक्शन कितेंय कसली डिजास्टर घडलो किंवा हें घडलो ताचेर इमिडिएट एक्शन घेवची आनी ताका प्रोसेसान टायम न लागता ताचेर एक्शन जावची अशें म्हाका दिसता. आतां सद्या प्रेझेंटली गोंयान मेजर प्रॉब्लम आहा तो रोडांचेर खड्डो, हय. फूट खड्डे. हेंचेर तुमी कितें निर्णय घेतले किंवा कितें घेवपाक जाय गव्हर्नमेंटान? ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ताचेर इमिडिएट एक्शन घेवची. PWD डिपार्टमेंटान इमिडिएट ताचेर एक्शन घेवची आनी बेगीन ते रस्ते सारके करचे आनी बरे क्वॉलिटी मटेरियल वापरून ते सारके करचे अशें म्हजें एक्शन आसतलें. ना आनी अशें एक दिसता किंवा फेसबुकाचेर आनी एक पयलें की जशें आमी रोडांचीं नांवां घालता पळय बाकीच्यांची त्या जाग्यार कॉन्ट्रॅक्टरांचीं नांवां घालीत न्ही जाल्यार एक डेवलपमेंट बरी जातली कशी. सो एज अ व्यू पॉयंट तुमचो कितें कसो? हय, ते एक बरी गजाल आसा कारण कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव घाली म्हणटकीर लोकांक कळटा की आपलो बाबा कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा, कोण जावन आसा जे आमचे रोड करतात. सो लोकांक जाणीव जाल्ल्यान लोक सुद्दां मागीर प्रश्न करपाक शकतात की बाबा तुवें केल्ले रोड सारके जावना अशें करून.
ती एक एक्चुअली आयडियाच बरी आहा. हय, हय. बरी आयडिया. आणि फायनल ओव्हरऑल एक तुमचो पॉइंट ऑफ व्ह्यू सांगा, जे आमी डिस्कशन्स केले, तुमच्या लायफा बद्दल आमी उलयले किंवा रॅपीड फायर घेतलो किंवा जे सगळे डिस्कशन जाले, तुमचो पॉइंट ऑफ व्ह्यू कसो आसलो किंवा कशें दिसलें तुमकां? एक हॉनेस्ट रिव्ह्यू दिवचो. बरें दिसलें म्हणजे तुमचें चॅनल युनिक अचिव्हर्स जे आसा ते बरें काम करता समाजान. अ, अ, जे प्रतिश्ठीत संस्था किंवा लोक आसात तांचे लायफ जी आसा ती लोकां मुखार हाडटात. हाचे बद्दल तुमकां धन्यवाद दिता. नमस्कार म्हणटा. तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर केला, आयुर्वेदाबद्दल आमकां सांगले, पंचकर्मा बद्दल जाणून दिले. सो तुमचे खूप खूप आभारी आसा. नमस्कार.